तुम्ही जायत्यो आयकॉनिक सुवाती पळयल्यात आसतल्यो, पूण गोंयांत अशी कांय आयकॉनिक कामां आसात ती दोळ्यांनीच पळोवची पडटात, कानान आयकून खरें दिसचें ना. मडगांव सावन कोलवा आयकॉनिक बीचार वचपी रस्त्यार PWDन एक आयकॉनिक काम केलां. हांगाच्या आमदारान तें जरूर पळोवचें, थळाव्यांनी मागलां. थळाव्यांनीच खरें म्हटल्यार PWDच्या कामांक आयकॉनिक अशें बिरूद दिलां. आयकात तांकां. हिंगा असले इन्सिडंट जाले, हे सायडीक ट्रॅफिक येत जाल्यार तो कट मारपाक वयता तो एक आखेन हें जाता, मिसअंडरस्टँडींग जाता आनी कितले एक्सिडंट बी जाले रिपोर्टेड. ओके. सेकंडली एज पर तुवें म्हणला आयकॉनिक बीच केला, सगळें केलां. कोलवा बीइंग द मेन हॉटस्पॉट फॉर ट्युरिझम हो आयकॉन कोन्न दवरला, बेस्ट आयकॉन सामको फॉर द ट्युरिस्ट टू अट्रॅक्ट. Which is not, it is not attracting the tourist, but it is like throwing away the tourist, and it has been a major effect for like on tourism. Somos कोण एक पेशंट आहे, एम्ब्युलन्स येता, ते पेशंट आता फॉर एक्झाम्पल एक हार्ट पेशंट देखीक धाडोळी दवरपाचो आनी त्या पेशंटाक कितें जाता ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची. लायक लिटरली 3 years जाली, रोड सामके जायना, कामां जायनाय, सामकी कामां जायनाय तेंगे लोकांक सफर जावपाचें. वन मोर थिंग, लोकांगे बायक्स व्हेहिकल्स कितू अफेक्ट जाताय, जायते अफेक्ट जाता, मनशाचे हेल्थ अफेक्ट जाता तितू धाडोन. सो एकू रिक्वेस्ट टू द ऑथॉरिटीज, दॅट इज द PWD, टू टेक क्विक एक्शन ऑन दिस. एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर टेकिंग एक्शन ऑन दिस, take it at a higher quality of making the roads. Okay, don't just make it, just don't just don't make put a hot mix and leave it. It should be properly done, it should be properly supervised. And a humble request for the MLA of our constituency to please take a note on this. मेन प्रॉब्लेम हार्ट पेशंटाकूच न्हू, प्रेग्नेंट वुमन्स आसता, थोड्यांक कितें मेजर प्रॉब्लेम आसता, कित्याक वुमन्सीन प्रेग्नन्सीन जायते प्रिकॉशन घेवचे पडटा. ह्या रोडान ती बाबी कशी भोंवतली, सगळ्यात कडेन 4 व्हिलर आसना न्ही, 2 व्हिलरान भोंवता, ती कशी भोंवतली हे सायडीक. अप एंड डावन करचे पडटा, एक टायम अप एंड डावन कितले फावटी करचे पडटा. सो आमी म्हणटा मातशें तरी गव्हर्मेंटान हेचेर कितें एक्शन घेवपाचें, आनी मोस्ट म्हटल्यार आमचे MLA लोकल MLAन पळोवपाचें, हेचेर एक्शन घेवपाचें. पळयतात हो जो रोड आसा हो मडगांव साकून कोलवा आयकॉनिक बीचार वचपाचो रोड. हांगा सिवरेजीचे जे काम चलताले, ह्या कामा खातीर हे रोड फोडलो आनीक सिवरेजी काम कंप्लीट जाले, तरी पूण हांगा जे चेंबर आसात ते चेंबर तशा तशे आसात. हांगा तेजेर डांबोर घातला न्हू, तेका पॅकिंगूय कांय केलें ना. आनी ह्या कारणां खातीर इतले एक्सिडेंट जातात की खूब जाणांचे हातपाय डोके मोडले कडेन आसात. सगळे लोक हे पंचनाम करपाक गेले ना, ते इंडिव्हिज्युअल आपापल्या हॉस्पिटलां वचून तेणी काम करपाक स्टार्ट केलें. तशेंच हो आयकॉनिक बीच म्हणटात कोलवा, हांगा ट्युरिस्ट येवपाक लागल्यात आनी रोखडे सिजन काबार जावपाक लागला. म्हणटकीर हे जे ट्युरिस्ट येतना बरे आपल्याले बरे गाडयांनी हांगा येतात, व्हडली व्हडली गाडी घेवन येतात, पूण हांगच्यान वयता आसतना ते एम्ब्युलन्सीन हॉस्पिटलां वयतात. ही सत्य परिस्थिती आसा, कित्याक खूब लोकांक सांगले त्या कोताक हांगा खूब एक्सिडेंट जाले कडेन आसात. आज जी हांगाची पयलींची एक पंच मेंबर आसा लेडी, तिणी सांगले कडेन आसा अक्षरात ज्यो प्रेग्नेंट बायले आसात हांकां इतलो त्रास जाता हो रोड की प्रेग्नेंट बायलेक वाटेर सुटपाची परिस्थिती येता. ह्या प्रेग्नेंट बायलेनी वचप कशें, सगळ्या कडेन गाडी आसा काय ना हो प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. म्हणून तेणी मागला की सरकारान हेजेर बेगीच्या बेगीन लक्ष घालून हो जो आयकॉनिक बिचाचेर वचपाचो रोड आसा हो बेगीच्या बेगीन कंप्लीट करचो आनी लोकांक रिलीफ दिवचें. गोवा 360 खातीर कोलवा साकून रमेश नायक राव.